हांव साबीर डायस आनी आयची सालसेट अपडेट घेवन हांव तुमच्या फुड्यान आयलां। आयज लोटोली गांवांत WRD ऑफिशियल्स हांणी विजीट करून CZMP प्लॅनाचेर ज्यो चुकी जाल्ल्योत त्यो करेक्शन करपाक प्रयत्न केलो आनी तांणी तशेंच लोटोली गांवची ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती पळोवन घेतली। उपरांत WRD ऑफिशियल्स आनी गांवच्या लोकांची मिटींग जाली आनी जायत्यो करेक्शनो हे CZMP प्लॅनाचेर करपाक आयल्यो। जुलयाचे 8 वेर मडगांव हांगासर हाचेर एक हियरिंग आसलें आनी लोटोली गांवच्या लोकांनी जायते ऑब्जेक्शन घातलेल्यो। सो हाका लागून ही WRD ऑफिशियल्सांनी लोटोली गांवांत येवन CZMP प्लॅनाची करेक्शन करून घेतलें। कुर्तोरी गांवांत BJP पार्टीन आतां ST मोर्चा कमिटी घडोवन हाडल्या। गव्हर्मेंटाचे साबार स्किम्स STक लागून आसात हाचे वयर भासाभास जाली आनी लोकांक जायती म्हायती दिली। कुर्तोरी गांवांत बेगीनच ST स्किम्साचेर एक पब्लीक अवेरनेस शिबीर जावचें म्हूण हे वेळार लोकांनी मागणी केल्या। आयज साउथ गोवा ZP हाची मंथली मिटींग मडगांवां जाली। नवे डेव्हलपमेंट वर्क्स हाचे प्रपोजल पास केले। तशेंच नवे साउथ गोवा ZP भवन बांदपाचेर चर्चा जाली। साउथ गोवा ZPन गव्हर्मेंटा लागीं मागलां तांकां अदीक पावर दिवचो तशेंच डेव्हलपमेंट करूंक अदीक फंड दिवचे म्हूण। आयज मडगांव मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची मिटींग आसली आनी जायते म्हत्वाचे थाराव घेवपाक आयले। माडेल फातोड्डा तशेंच कंबा मारगांव ह्या वाठारांनी डेंगीच्यो केसीस खूब वाडटात। हाका लागून अर्बन हेल्थ सेंटर मारगांव आनी तशेंच मारगांव म्युनिसिपालिटीन ह्या गांवांत फॉगिंग आनी तशेंच स्प्रेइंग केलां। मडगांवचो ODP प्लेन SGPDन परत ओपन केला। आतां लोकांच्यान ऑब्जेक्शन वा सजेशन दिवपाक जाता अशें SGPDचो चेअरमॅन विल्फ्रेड डिसा बाबाशान हाणें सांगलां। आयच्यो सालसेतांतल्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात। मारगांव आनी फातोड्डा 70 आनी 7 केसीस आसात। बाली कुंकोली 28 केसीस, कणसावली 40 आनी 4 केसीस आसात। चिंचिनी 11 केसीस आसात। कुर्तोरी 30 आनी 9, लोटोली 30 जाल्यार नावेली 30 आनी 7 केसीस आसात। ही आसली सालसेताची आयची अपडेट। देव बरें करूं।